व्हिडिओ व्हायरल जाता सांग्यार एक टिचर कितें प्रेजेंट नाशिल्ली लिव्हेर कितें गेली म्हणून एक लोकलान इनिशिएट घेवन थंय क्लास घेतली सो कितें एक्झॅक्टली एक टिचर रिटायर जाल्ली ऑगस्ट म्हयन्याच्या एंडाक सो दुसऱ्या टिचराक थंय ऑर्डर काडिल्ली पूण तो टिचर थंय जॉयन जावना बारीक बारीक कितें रिजन त्या खातीर आज सकाळी दुसऱ्या टिचरीक थंय पोस्ट केली आनी तो जो एडीएन ताका ऑर्डर काडिल्ली त्या टिचराक आनी तो थंय वचूना ताका हांवें ऑर्डर काडले आज तो फाल्यां नाल्यार परवां तो थंय त्या स्कुलान जॉयन जातलो प्लस कितें इशू आसा ते आमी इन्वेस्टिगेट करतले आनी जर तो खरोच कल्प्रीट आसा जाल्यार ताचेर एक्शन घेतले. सर अशे विशय कित्याक जावचे पडले की भुरगे स्कुलान टिचर ना म्हणून एक लोकलाक इनिशिएटीव घेवन शिकोवचे पडले. तातूंत इनफॅक्ट सरपंचान ताका एकलो येता आयडेंटिफाय करून एकला आनी ताणें म्हजे कडेन उलयलें आमी घालता टिचर जॉयन जायना आनी त्या टिचराक अशें डिफिकल्टूय ना कित्याक ते आतां नवे स्कूल जे आमी थंय ताका घाला ते ताका लागीं पडटात पयलींच्या परस सो म्हाका इन्वेस्टिगेट केल्या शिवाय हांव कांय सांगूंक शकना पूण आमी एक्शन घेतलें तो जर रॉंग आसा कित्याक भुरग्याचेर अन्याय जाता. आमकां प्रॉब्लम आसा टिचर कमी आसा आनी त्या खातीर 142 टिचराचो रिक्रुटमेंटूय चालू केला एप्लिकेशनां बी आयल्या फक्त ते टेस्ट घेवन सिलेक्शन करपाचें उरलें. From how many days the teacher was not there in that school? So right from the 1st of September, for vacation, school reopened on 7th. So 7th till yesterday, the teacher did not report despite of the order. So Director of Education was not knowing about this thing? See, we have a system. In case of Taluka, the ADIs are authorized to do this adjustments because it becomes difficult to transmit the information. So ADI had the power of deputing a teacher. Plus the zones, we are working through 3 zones. Those zones are also authorized to do these minor changes. So it can be done, and if it is reported to us, we also act. So how education, Director of Education got to know this? The ADI reported that the teacher, despite of order, has not reported till date. So normally we give 1 or 2 days. So you did not report for almost 10 days. So that is why you reported to me yesterday. And in the meantime, the Sarpanch was kind enough to make some arrangement. In fact, I am thankful to the local Sarpanch. Okay.